श्रीदेव रवनाथ भूमिका पंचायतन श्रीदेव रवनाथ भूमिका पंचायतनाचो वर्धापन दिन 2026 6 फेब्रुवारी हो 27वो आमचो श्रीदेव रवनाथाचो वर्धापन दिन आसा। आणि ह्या वर्धापन दिनाक गोव्यातून कर्नाटक महाराष्ट्र असे ह्या रवनाथ देवाचे भक्तगण गोयात तसेच कर्नाटक महाराष्ट्रात राहतात। ते आज ह्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तान श्रीदेव रवनाथाच्या मंदिरात येऊन आपलो नवस जोडवे ही फेडतात। त्याचप्रमाणे दनपारा हयसर सकाळी हयसर धार्मिक विधी जातात। ते धार्मिक विधी झाल्याच्या नंतर महागाराणे जाता। महागाराणे झाल्याच्या नंतर महाप्रसाद जाता। महाप्रसाद झाल्यानंतर आता संध्याकाळी जोडव्यांचो आमचो उत्सव जाता। जवळजवळ ह्या रवनाथ देवाच्या वर्धापन दिनाक 2-2.5 हजार जोडव्यांचो महिला येतात। आणि आम्ही हयसर जसे आमचे गावातले 5 मानकरी आहात ते सगळेजण एकठांय येऊन हो आमचो वाढदिवस आम्ही साजरो करतात। आमच्या त्याचप्रमाणे आमचो जो पत्रकार बंधू विनोद मेतर हो तर आमच्या ह्या वर्धापन दिनाच्या निमित्त आमच्या 5 मानकऱ्याच तो आसा। आणि तो सदांच ह्या देवस्थानाची एक आमची ख्याती संपूर्ण गोंयभर व्हरपाचें एक बरें काम प्रेस माध्यमांतल्यान जाता। त्याचप्रमाणे आता आमचो हयसर भटजी आपले पुराण वाचल्याच्या नंतर श्रीदेव रवनाथाची आम्ही श्रीतून पालखीची मिरवणूक काढतलो। ती झाल्याच्या नंतर सगळ्या आमच्या महिला भगिनींक हयसर महाप्रसाद जातलो। आणि रात्री हयसर दशावतारांचो नाटक जातले। आणि उद्या त्याचप्रमाणे ह्या देवस्थानाचो वर्धापन दिनाचो शेवटचो दिन आसा। त्या शेवटच्या दिवसा हयसर एक सत्यनारायण पूजा जाता। ती सत्यनारायण पूजा झाल्याच्या नंतर ह्या वाढदिवसाची सांगता जाता। उद्या रात्री सुद्धा नाटक जाता। त्याचप्रमाणे आमचे महाजन कमिटी हा सगळ्या आम्ही ह्या आमचा जो वर्धापन दिन आसा तो आम्ही हसत खेळत मुखान आम्ही करतो। आणि असोच श्रीदेव रवनाथान ह्याच्या पुढे करून घेवपाची अशी आम्ही देवाकडे प्रार्थना करता। देवाच्या चरणी प्रार्थना करता आणि अशेंच ह्या देवाची भरभराट जावपाची आणि बरा जावपाचा। माहिती म्हणजे हो आयज आमचो जो उत्सव चलता हो 36वो वर्धापन दिन। आणि आमचो कार्यक्रम 5 दीस आसता। आणि महत्वाचो कार्यक्रम हो आयज 6 तारखेक आसा। सकाळी देवकार्य जालें, त्याच्या उपरांत दनपारां महाप्रसाद जालो। महाप्रसाद सादारण 1 सुरू केल्लो तो 5 पर्यंत चालू आसलो। आतांचो जो कार्यक्रम आसा तो दिवजाचो कार्यक्रम आसा। दिवपोत्सव जातलो। गांवचे महिला गांवचे जे भगिनी भायर दिल्ले आसात ते आयज वाडदिवसा निमित्त येतात, दिवजा पेटयतात। तो दिवजाचो कार्यक्रम जातलो। दिवजाचो कार्यक्रम जाल्या नंतर जे महिला ते आयज तांचो उपवास आसता आणि ते उपवास सोडपा खातीर तांकां आयज महाप्रसाद दवरलो आसा। दिवजाचो कार्यक्रम जाल्या उपरांत पालखी जातली। पालखी उपरांत दिवजाक सोंपयली वयतली आणि ती दिवजांक जी बायलां येयल्ली आसात तांकां महाप्रसाद दिलो वयतलो। एवरी इयर आमी पळयता की आमच्या देवाचो महिमा इतलो व्हडलो आसा की एवरी इयर ह्या जी दिवजोत्सव दिपोत्सव आसा किंवा कार्यक्रमाक खूब मोठ्या संख्येन लोक हजर आसतात। देवस्थानच्या वतीन जे लोक आमच्या हांगसर येतात, जी महिला वर्ग, जे भगिनी आमचे माता भगिनी ज्यो दिवजाक येतात, देवस्थानच्या वतीन त्यांचे सगळ्यांचे हार्दिक आम्ही स्वागत करता। आणि त्यांच्यानी अशीच वर्सानुवर्सा देवाची सेवा करची अशी मागणी करता। देव बरें करूं।